विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल पळोवच्या सर मोगाच्या वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां सुमेस्तांक आमगेले कला कुसुम अ म्युजिकल इंटरॅक्शन ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. मोगाचो न्हू संगीत क्षेत्रांत फुलुल्ल्या कोंकणी समाजाच्या गावपी गावपिण्याक तुमचे मुखार हाडचे कार्यक्रम जावन आसा आमगेले कला कुसुम. आणि असल्या आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदगात एक गावपीण आसा बचपेचे सोनाली सुजान नोरोन्ना आमच्या मदगात आसा. हाच्या विशयांत सांगचे तर SKA लंडन हांणी मांडून हाडिल्ल्या ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशनांत ते फायनलिस्ट जावन उंचल्या पावंडाक पावला. तशेंच आयले वार दायजी वर्ल्ड TV हांणी मांडून हाडिल्ल्या दायजी वर्ल्ड डुएट सिंगींग स्टार्स ह्याही कॉम्पिटिशनाक ते उंचल्या पावंडार पावून एक फायनलिस्ट जावन हेर कॉम्पिटिशनाक एक टफ जावन ताणें एक कॉम्पीट केला म्हूण सांगूंक खुशी भरता. इतले मात्र न्ही आसता सबार स्पर्ध्यांनी ताणें गावून सबार स्पर्ध्यांनी गावून ताणें इनामां आपणायल्यांत. तशेंच विविध कवळ्यांनी गावचो ताका अवकाशय मेळ्ळा. आनी आमच्या मदगात हे गावपीण आज आसा एक म्युझिक टीचर जावन ते काम करता म्हूण सांगूंक निजाय की वर्तो संतोष भोगता. सोनाली तुका ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. सोनाली बचपेंत तूं वस्ती करताय तुज्या आवय बापाय विशयांत कुटुंबा विशयांत इल्लें आमकां सांगताय की? म्हज्या कुटुंबांत आमी आमच्या घरांत 6 जाणां. म्हजो डॅडी, म्हजी मम्मी आनी म्हजी माय. म्हज्या मायेचें नांव लुसी नोरोन्ना आनी म्हज्या डॅडीचें नांव ऑल्विन नोरोन्ना, मम्मीचें नांव रिना नोरोन्ना. डॅडी सेंट जोसेफ ज्युनियर कॉलेज हांगा हेडमास्टर जावन वावर दिवनूच आसा. म्हजी मम्मी माराकडा कावूर हांगा अकावंटंट जावन काम करन आसा आनी म्हजी माय घरा आसा. तशें आमच्या घरांत आमी 6 जाणांचे एक धाकटें कुटुंब म्हूण सांगीत. ओके, भोव बरें. आतां संगीताचें पैण तुज्या जिवितांत संगीताचें पैण खंयच्या प्रायर कशें आरंभ जालें? म्हजे मम्मी डॅडीन एक पेटी इंटरव्यू दिल्ले तातूंत म्हज्या मम्मीन सांगिल्लें म्हजे संगीताचें पैण तिच्या गर्भांत आसतना तावनूच सुरू जालें म्हणून. कित्याक तांणी गायतना हांव त्या संगीताच्या तूं काले म्हणटात म्हाका पयलेंच अभिरूच आसा म्हणून तशें हांवें आयकलें. पूण हांव संगीतांत म्हज्या संगीताच्या अभिरूच धाकटेपणांतावनूच सुरू जाल्या. प्रायमरी इस्कॉला तावनूच मागीर हांवें धाकट्या प्रायर कोयाराक सोरवून थंय म्हजें संगीताचें पैण सुरू जालें म्हूण सांगीत. ओके, तुजी मम्मी डॅडी गावपी गावपीण आनी तांचे तावनूच तुका देणें लाभला म्हूण सांगीत न्ही? खंडीत. ओके, तुज्या एज्युकेशना विशयांत कितें म्हणटाय? खंय तुवें प्रायमरी केलें, हायस्कूल, PUC आनी कॉलेज? आतां प्रस्तुत कितें करन आसा? हांवें म्हजें प्रायमरी शिकाप लिटल फ्लावर बचपे हांगा केल्लें. थंय तावन 8वी क्लासीक हांव सेंट जोसेफ्स ज्युनियर कॉलेज बचपे हांगा 8 to 10th स्टँडर्ड हायस्कूल शिकाप शिकली. तशेंच PUC थंयच हांवें सेंट जोसेफ PU कॉलेज बचपे थंयच कंटिन्यू केलें. नंतर म्हजे BSc शिकाप BSc इन PCM सान लुईस कॉलेज मंगळूर हांगा हांवें शिकली. तशेंच आतां प्रस्तुत हांव NIT सुरतकल हांगा MSc इन फिजिक्स म्हजें शिकाप शिकोवनूच आसा. ओके, भोव बरें. सोनाली, तुज्या बाळपणाचे दीस कशें आसले? खाली पक्रीपणा कांय करतले की खंयची एक विसरूंक जायनातले घडीत कांय आसा की? बाळपणार हांव मस्त पोकरी म्हणून मस्त जाणांनी म्हाका सांगलें आसा. म्हाका उडास आशिल्ले खंयची घडीत नात. पूण एक घडीत हांव सांगूंक आशेता. म्हाका बाळपणार मस्त मार पडल्यात हांव मस्त पोकरी आनी करतली. एक दीस हांव तेलाची बाटली आसता पळय तेलाच्या बाटल्यांत तेंगे उदक सोरवून मिक्स करून ती थंय दवरली. म्हज्या मायक तें कळ्ळें हांव कितली पोकरी म्हणल्यार हांव पोकरीपणां करतली आनी कोणाकी सांगिनातली. तशें हांवें ती तेलाच्या बाटल्यांत उदक भरसून एक पाटी उदक भरसिल्यार तेल सगळें पाड जालें न्ही. तें भरसिल्या मागीर कशें गी म्हज्या मायक गी म्हज्या घरच्यांक कळ्ळें. म्हाका मागीर सरासरी मार पडले. हांव मस्त रडून 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 तेच त्या नमण्याची पोकरीपणां हांव करतली. तेलाची बाटली पळयता आतां कांय उडास येता की? ना, मस्त उडास येता. म्हाका म्हणल्यार एक्सपिरियन्स जाल्ले गुर्तू ना. पूण म्हाका तें आयकताना म्हज्या वडिला तावन म्हाका कितलें बेन दिसतलें म्हणल्यार हांव कांय कितले मार पडल्यार कोण ना त्या टायमार म्हूण चिंतचें हांवें म्हाका. सो तसली मस्त पोकरीपणां हांवें केल्यात. ओके, जावन दी. बरें आसले तुजे बाळपणाचे दीस म्हूण हांव पात येता. आनी संगीत क्षेत्रांत तुजें पैण
लहान असताना सुरू केलंय म्हणून सांगलंय तुवें तुझ्या मम्मीन आनी सांगल्या परी तुझ्या गर्भांत असताना सुरू झालंय म्हणून सांगलंय कितें तरी जावं तुज्या जिवितांत पयलें तूं खंयच्या कॉम्पिटिशनाक गेल्लें उडास आसा की खंय आसलें आनी खंयचें पद तुवें सिंग केल्लें आसा म्हज्या जिवितांत धाकटें आसतना इस्कॉलांत मुस्त कॉम्पिटिशनांत हांवें पात्र घेतला पूण ती पदां खंयची म्हूण म्हाका उडास तितली नात पूण एज अ सिंगर एज अ कॉम्पिटिटर 2013 8वे क्लासींत आशिल्लें हांव डॉन बॉस्को कॉम्पिटिशन कोंकणी नाटक सभा हांचे 50वे बंगराळोत्सव तांचो गायन स्पर्धा आशिल्लो त्या स्पर्धांत हांवें पयलें एकोडे सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन हातूंत पात्र घेतिल्लें म्हाका उडास आसा आनी त्या सिंगिंगांत हांवें त्या स्पर्धांत हांवें पयले पटी म्हणलें पद विल्फियाबाचें देवादीन कोंकण कोगुळ विल्फियाबाचें माय मुजे माय म्हणलें पद वय ओके सो पद लायक म्हणलात घेता इल्लेशें जस्ट एक हम करता म्हज्या काळजाची हर एक उडी आपयता तुजें नांव दिसान रातीची प्रत्येक घडी आवडेता तुका हांव प्रायेन पाटी पावून धाकटे बाळशे जावन तुज्या हुस्क्यार केळूंक चिंता हांव म्हज्या काळजाची हर एक उडी आपयता तुजें नांव माय मुजे माय माय मुजे माय माय मुजे माय माय मुजे माय बहुत बरें मस्त खुशी जाली आयकून आनी पदां सोनाली तावन आमी आयकूंक आसा सोनाली संगीत क्षेत्रांत आतां तुवें नांव केलां लोक तुका वळखता तुज्या जिवितांत संगीत क्षेत्रांत तुका कोणी प्रेरण म्हूण कोणी आसात गी म्हज्या जिवितांत संगीत क्षेत्राक प्रेरण हातूंत कसलोच दुबाव ना म्हजोच डॅडी ताणें संगीतांत केल्ली साधना पळोवन म्हाका मस्त जिवितांत प्रेरण भोगता ताचें हांव लाभिल्लें प्रेरण म्हाका संगीतांत बऱ्यान बरें साधन करी जाय म्हणून म्हाका आशा भोगता सो म्हज्या जिवितांत संगीताक प्रेरण म्हजोच डॅडी ओके भोव बरें डॅडीच्या सहकारान ताणें सपोर्ट दिल्ल्यान हांगा म्हणसर तूं पावलाय सो तुज्या डॅडीक हांगा तो देव बरें करूं म्हूण सांगता आनी खंयच्या सकट कॉम्पिटिशनांत तुवें भाग घेतलाय सोनाली एक हांवें सांगलें डॉन बॉस्कोचे कोंकणी नाटक सभा तांच्या गायन स्पर्धांत ताच्या नंतर कोरोनाच्या काळार ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन आशिल्लें SK लंडन तांचें तातूंत हांवें पात्र घेतलें आनी हांव फायनलिस्ट जावन तातूंत त्या स्थानाक पावल्या तशेंच प्रस्तुत दायजी वर्ल्डान मांडून हाडिल्ले दायजी वर्ल्ड डुएट सिंगींग स्टार्स हातूंय हांवें फायनलिस्ट जावन स्पर्धांत भाग घेतला ओके SK लंडन सो तुवें म्हळें पॅन्डेमिका टायमार सगळें पुरो बंद आसल्या टायमार एक कॉम्पिटिशन जालें म्हणून तें एक विभिन्न कॉम्पिटिशन म्हणून हांव पाती येता कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत 16,000 कॉम्पिटिशन जाता लोकां मुखार जातालीं हांगा तुका ऑडियन्स कशें आसात कितलीं आसात म्हूण कळीत नासलें न्हय सो कशें जालें कॉम्पिटिशन कशें रावंड्सांनी पुरो आसलें ताचें ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन एक आमच्या ह्या पॅन्डेमिक काळार आमकां एक नोवेंच एक काल म्हणटात एक्सपिरियन्स म्हूण सांगीत सो आमी पयले सिंगींग कॉम्पिटिशनांत आसतना आमच्या मुखार सुमार लोक आसता जजस आमच्याच मुखार बसून आसतात सो पूण हे दुसऱ्यांच आमी कॅमेराक पळोवन गायजय आनी एक बरें कितें म्हळ्यार आमकां तूं कितलेय टेक्स काण घेत आमी आमचे कशें नॉर्मल सिंगींग कॉम्पिटिशन आसता पळय आमी एकाच टेकार बरें करून सिंग करता आनी एक तूं ऑनलायनार कितें म्हळ्यार आमी कितलेय टेक्स करून आमकां करेक्ट सिंग करयत पूण तितलें सुलाभ ना तें कालय म्हळ्यार इल्लेशें तिशीन निशीन जाता पूण कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्पिटिशन एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी गूड म्हजो डॅडी मोबायल काडून रेकॉर्ड कितले बडे रेकॉर्ड करतलो म्हण ना सो ते इतले किरी जातलें बट इट वॉज अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स टू बी अ न्यू एक्सपिरियन्स ओके कितले राउंड्स आसले सुमार
थ्री राउंड्स क्वार्टर एक्चुअली फर्स्ट राउंड आसले फर्स्ट राउंडा मागीर क्वार्टर फिनाले सेमी फिनाले एंड देन फायनल्स. ओके सो फायनल्साचे फायनल्स कशे आसले खंयचे पद तुवें सिंग केल्ले? फायनल्सांत आमकां दोन पदां दोन काय म्हणटात कॅटेगरीज तशे आसले. एक काय म्हणटात एक हांवें पद सिंग केल्लें म्हज्या डॅडीचें अंतर म्हणून. ओके. आनी एक पद हांवें रोशन अंजुलर हाचे काळीज गायता गाना म्हूण सिंग केल्ली. सो दोन पदां आमकां सिंग करूंक आसली. ओके बहुत बरें. आतां सिंगींग जावच्याक तुका तुजो डॅडीच प्रेरण म्हूण सांगलें. आतां तुज्या फॅमिलीक सोडल्यार दुसऱ्यांचो सपोर्ट एक सिंगर जावच्या हंतार कसो आसलो, कितें म्हणटाय? दुसऱ्यांचो सपोर्ट आमच्या फिरगजेंत आमचें एक गायन मंडळी आसा. सो हांव धाकटेपणार तावनूच त्या गायन मंडळींत आसा. सो गायन मंडळीच्या संदेशो मुस्त सपोर्ट आसा. तशेंच आतां डुएट सिंगींग स्टारान म्हजे पार्टनर आशिल्ले जानसी, आमी दोगांयनी मुस्त कॉम्पिटिशनांत ओट्टूक गायलां. तशें ताचोय सांगातपण आमकां मुस्त म्हज्या संगीत पयणांत मुस्त आसा. ओके बहुत बरें. सो आनीकी तुज्या संगीत पयणा विशयांत आमी आयकूंक आसा, लोकांक एक तुजे तोन एक प्रेरण जोडूंक आसा. पूण ताचे पयलें आनी एक पद आयकूंचें बरें म्हणटा. खंयचें पद म्हणटाय? हांव क्लॉडिया म्हणलें पद म्हणूंक आशेता. Claudia, mogacha, urbe bori, jiva samozo. Claudia, नीज मोजा, दोळ्याचे सापला उपकार तुझो. क्लॉडिया, काळजांतल्या मोगासो पेटोन आसा उजो. क्लॉडिया, पोयांच्या मोगांचो मातारो जायलो सो. Moi pasan निवतातान जिवितामचे नोय एक सोपोन भुरगिता सांगाता बाळो दोन काळजांत आसा तो पोवन ओणोदान नशिबान गुटम सोरोन उजोली पोन व्हडलो मान संवसारान बोरे पोन दवरीत जाल्यार वो पोन क्लॉडिया देव बापान रोसले एकठांय जियोंक आमी कितें जावं दोरते साव फकत मोर गाली दुकानी क्लॉडिया तुझे नाव सदांच खेळटा म्हज्या बोटांनी गरीब हांव
जाणा गांव मोगांगी रे सर्वय वाटांनी भाऊ बरें सोनाली मस्त खुशी जाली आयकून खंडीत जावन आमच्या विक्षकांकी संगीताची अभिरुच ती घटसाण पावली म्हण चिंता दायजी वर्ल्डाचे दायजी वर्ल्ड डुएट सिंगिंग स्टार्स सो ह्या कॉम्पिटिशनात तुवें भाग घेतलाय आनी उंचल्या पावंडाक फायनलाक पावलाय हें कॉम्पिटिशन कशें आसलें ह्या कॉम्पिटिशनाचे एक्सपिरियन्स मस्त बरें आसलें पयल्या रावंडात हांव फायनल रावंडा मिशर हांवें आनी जानसीन मस्त कश्ट काडला ह्या कॉम्पिटिशना खातीर पयलें ऑडिशन रावंड म्हणटात तें ऑनलायन आसलें सो म्हाका आनी जानसीक घरांत हांवूच एक व्हिडिओ करून दायजी वर्ल्डाक धाडूंक आशिल्लें म्हाका उडस आसा त्या कॉम्पिटिशनाक आमी आमचो गांव कॅनरा पोद म्हणलें तशें आमगेर जानसीन आमगेर येवन आमी तें सॉंग रेकॉर्ड करून दायजी वर्ल्डाक धाडलें नंतर आमकां कळ्ळें की आमी सिलेक्ट जाल्या मस्त संतोष भोगलो कित्याक आमकांय मुजे पयले रियलिटी शो ते जावन आशिल्लें सो म्हाका मस्त संतोश भोगल्लो दुसरो रावंड आमी काल म्हणटात सिलेक्शन रावंड तातूंत तेगा कंटेस्टंटांक ओट्टूक सिंग करून तातूंत एकच कंटेस्टंटाक सिलेक्ट करतात सो ते एक भितर काळजांत इल्ले भिरांकूळ चॅलेंजींग रावंड खंडीत सो त्या रावंडांत आमी सिलेक्ट जाल्या 18 वर्सां पोद आमी म्हणलें ताच्या नंतर सेमीफिनाले रावंड हांवें आनी जानसीन म्हज्या डॅडीन कंपोज केल्ले जीवन सेलियांचे पोद सिंग करून तें तावन आमी फायनल्साक सिलेक्ट जावन लास्टाक फायनल्साक 2 पोदां म्हणून काडलीं एक मरविना पोदाचें नांव मरविना आनी एक माय मुजे माय सो अशें आमी फर्स्ट रावंडात हांव फायनल्साक म्हणसर चॅलेंजींग खुशेन इल्ले भियान बट वी केम टू दी फायनल्स ओके तेच भोव बरें एका कॉम्पिटिशनान विन जावचा की तुमचे बेस्ट दिला म्हणून तुमकां एक तृप्ती आसतना तितले तृप्ती म्हणल्यार दॅट्स मोर दॅन इनफ वय आनी तुजे पार्टनर जानसी जावन आसले बचपेचेंच वय सो तशें जाल्यार तुमकां प्रॅक्टिसाक आनी इल्ले म्हळ्यार पयस जाल्यार इल्ले कस भोगतले कोण पूण कशें प्रॅक्टीस जावन आसलें प्रॅक्टिसाक कितेंय कश्ट भोगोना म्हजे आनी जानसीचे घर 5 मिनिट्साचे डिफरन्स सो जानसी कॉलेजींत हांव म्हज्या घराक येतालें आमी दोगांय आफ्टर कॉलेज प्रॅक्टीस करतल्या तशें आमकां प्रॅक्टिसाचे कांय तोंदरे भोगूनात ओके आतां बचपेन गेल्यार बचपेच्या फिरगस घरांक सोनाली म्हणून सारल्यार सगळ्यांकी वळख आसा आनी म्हळ्यार कॉयरांत आसाय तुजो डॅडी सिंगर नवाड्डीक गावपी आनी म्युझिशियन अशें आसतना तूं आतां कॉम्पिटिशनाक दायजी वर्ल्डाच्या कॉम्पिटिशनाक येवन लोकांनी पळयतना लोकांची प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली लोक खंय गेल्यार आतां लोकांनी म्हणचे एकत तुका हांवें टीव्हीर पळयलां म्हणून तूं ऑलवेन्सराचे दुने तुका हांवें रियलिटी शोवान पळयलां सो आयकतना मस्त संतोष भोगता बिकॉज काळजान भोगता की आमी कितें अचिवमेंट केलां म्हणून ती एक तृप्ती आसा सो मस्त संतोष भोगता लोकांचे अभिप्राय लोकांची सपोर्ट आनी मस्त चडल्या ताच्या नंतर ओके आनी तुजे को कंटेस्टंट्स दायजी वर्ल्डांत त्या कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करतना तांचो सपोर्ट कशें आसलो तांचो सपोर्ट बरें आसले आमचे आमी कॉम्पिटिटर्स जावंक पुरो बट outside the competitions we all are very good friends so एकामेकाक सपोर्ट करचे एकामेकाक चिडोवचे एकामेका लागीं उलोवचे सो ते एक संतोषाची गजाल सो को कंटेस्टंट आतां हांव न्हू मस्त सपोर्ट आनी फ्रेंडशीप मस्त लिसांवी मेळ्ळा म्हण चिंता मस्त मेळ्ळा ओके येदोळ पर्यंत तुवें सबार कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट केलाय सो इतल्या कॉम्पिटिशना पैकी एक चॅलेंजींग म्हणून खंयचें कॉम्पिटिशन तुका भोगलें आसा चॅलेंजींग जावन फर्स्ट कॉम्पिटिशन इन 2013 आउट ऑफ माय एक्सपिरियन्स कोंकणी नाटक सभा हांचे 50वे गायन स्पर्धा आसलो त्या वेळा हांव 8वे क्लासींत म्हाका सोलो सिंगींग आशिल्लें डुएट आशिल्लें आनी आमचें ग्रुप सिंगींग आशिल्लें सो त्या वेळा कोणाक आतां शिल्ड सिस्टम म्हूण आसता पळय तशें कोणाक शिल्ड मेळटा पळय त्या वर्सा तांकां तें दवरूंक सो आमी भुरग्यांनी हांव त्या वेळा अंडर 15 कॅटेगरीच्या खंयच्या क्लासींत आशिल्लें 8th 8th स्टँडर्ड सो तेशें आमकां मस्त प्रॅक्टीस दाडा आमकां म्हयन्या फाटले प्रॅक्टीस दितलो सो ते एक मस्त चॅलेंजींग कित्याक म्हळ्यार
सगळे मंगळूर DSSचे फिरगजेचे सर्व गायन करची भुरगीं थंय येतली सो तांकां आमी चॅलेंज दिवनचे म्हळ्यार एक मस्त व्हडले कश्टांचें काम म्हूण सांगीत सो आमी त्या दळा फर्स्ट शिल्ड आमी मारिल्ली बचप्या सो ते एक चॅलेंजिंग ताच्या नंतर चॅलेंजिंग आमचे दायजे वर्ल्डाचे डुएट सिंगींग स्टार्स मुझे आनी जानसेचे ओके बरें आतां सिंगींगचा सांगाता आता म्युझिक टीचर जावन तूं वावर करता आसाय म्हणून हांवें सांगलां आसा इंट्रोडक्शनांत खंय तूं म्युझिक शिकयताय आनी कितले तेंपात हांव शिकोवन आसाय म्युझिक हांव एक्चुअली नॉट लायक वर्क म्हळ्यार जस्ट लायक माय सर्वीस ओके सेवा दिवन सेवा लायक फ्री टायम आसतना आमच्या बचप्यांत कृपा साधना मायनर सेमिनरी म्हणून 2 वर्सां तावनच आसा सो थंय हांव ब्रदर्सांक म्हज्या फ्री टायमार वचून इल्ले तांकां म्युझिकाची जाणवाय इल्ले तांकां दिता ओके म्युझिक म्हळ्यार इंस्ट्रुमेंट आय टीच देम हांव तांकां कीबोर्ड शिकयता मागीर इल्ले नोटेशन तशें तांकां वय ओके इतलें सकड अंत आसाय तूं मल्टी टॅलंटेड म्हणून येत आनी शिकोवणी आसा MSc फिजिक्स करताय सो तुजें एज्युकेशन आनी तुजें पॅशन सो एज्युकेशन आनी म्युझिक कशें तूं बॅलन्स करताय एज्युकेशन आनी म्युझिक एज्युकेशन केदाळा आसता पळय तेदाळा शिकोनूच आसता केदाळा म्युझिकांत आसता तेदाळा म्युझिकांतूच आसता दोनी जाता तितले मिक्स करूंक ट्राय करना पूण थोडे पडत तशी निशीन जाता बट ऍट द मोस्ट आय ट्राय टू डू वन थिंग एट अ टायम ओके आतां इतले कॉम्पिटिशनाक आनी पुरा गेल्या उपरांत लोक वळखता हेर ऑपॉर्च्युनिटी कशी मेळ्ळ्यात की तुका भायर ऑपॉर्च्युनिटी खंयची पुरा मेळ्ळ्यात भायर ऑपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार एक आतां तुमीच विश्वा कोंकणी केंद्र तांणी म्हाका हो अवकाश दिला तशेंच साबार कवळ्यांनी गांवकी जावं पुरो तशे मुस्त अवकाश लाभल्यात पूण हो अवकाश म्हाका करून दिल्ल्याक विश्व कोंकणी केंद्र तुमकां हांव देव बरें करूं ओके तुका देव बरें करूं खंडीत जावन तुज्या मुखल्या जिणेंत तुज्या संगीत क्षेत्रांत जावं दी वा हेर क्षेत्रांत जावं दी सर्व बरें जावं दी म्हणून हांव मागतां आनी एक पद आमी आयकूया सोनाली तावन हां खंयचें पद दर्याच्या लारारी म्हणून ओके दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी खंय गेलाय मोगा खंय लिपलाय आता आज नाही तर फाल्यां मेळ्ळ्या रे सांगात दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी दर्याच्या लारा सांगाता उठली ती मोगाची उतरा दर्याची लारा मारताना तुटली ती एक साली काळजा दर्याच्या लारा सांगाता उठली ती मोगाची उतरा दर्याची लारा मारताना तुटली ती एक जाली काळजा परवाना परवाना
परवाना देवासानी दोंग पडोंक ना दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी कई गेलाय मोगा कई लिपलाय आता आज नाही तर फाल्या मेल्या रे सांगाता दर्याच्या लारारी रावल्या रे मोगाच्या दारारी. ओके, भोव बरें जालें. दर्याच्या लारारी दर्या तडीरच बसून आयकल्लें तितलें मस्त मधुर आसलें. देव बरें करूं सोनाली. आतां सिंगींग सोड न्हू, हेर खंयच्या फिल्डान तुका इंट्रस्ट आसा? हॉबीज कितें तुजे? सिंगींग सोड ना गार्डनिंगान म्हाका मस्त इंट्रस्ट आसा. लॉकडावनांत गार्डनिंग करचें. म्हजी आंटी, म्हजी मावशी, दादाच्या भावाची भायल, तिचे एक गार्डन आसा. तांच्या घरा भायर एक केदाळे आमच्या त्या वाठारांत एक सुबित गार्डन तिचें आसा. सो तिचें गार्डन पळोवन म्हाका कितें उर्बा भोगली. सो लॉकडावनान हांवें तिचे बरी म्हजे एक धाकटेशें एक गार्डन करून दवरलां. सो गार्डनिंगांत इल्लेशें म्हाका इंट्रस्ट आसा. मागीर स्पोर्ट्सांत हांव आसा. बॅडमिंटन, पयलें वॉलीबॉल खेळटलीं, मागीर फुटबॉल खेळूंक सुरू केलें. ताच्या नंतर एथलेटिक्स, शॉर्टपूट आनी डिस्कस थ्रो हातूंत हांव आसली. आतां प्रस्तुत हांव बॅडमिंटन खेळटां सद्दां सांजेर. सो स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, मागीर म्युजीक आसचेंत. सो हे म्हजे हॉबीज. ओके, भोव बरें. आतां सोनालीक पळोवन जाय तितल्या विक्षकांक तांच्या मतींत एक आशा उपजाता कोण ना, आमी एक सिंगर जायचे म्हणून. उदेवन येवच्या गावपिण्या कितें म्हणटाय तूं? उदेवन येवच्या गावपिण्यांक म्हणटा, तुमकां मेळ्ळे ऑपॉर्च्युनिटी सोडनाकात. कितें सकड तुमकां मुखार तुमच्या जिवितांत जावंक जाय ताच्या फाटल्यान आमी हार्डवर्क आनी ते जाय जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान काम करी जायस. सो ते म्हणटात, इफ यू नीड इट यू वर्क फॉर इट. सो हे म्हजे मुखल्या येवच्या तालेंतांक एक मेसेज. ओके, भोव बरें. सोनाली, फ्युचर प्लॅन्स कितें? मुखार कितें तुजे संगीत क्षेत्रांत काल अचीव करीचे म्हूण कांय आशा आसा गी? संगीत क्षेत्रांत खंडीत म्हाका एक बरें सिंगर, ताच्या किंवां एक म्युजिशियन जावन उदेवन येवंची एक आशा म्हाका आसा. आय एम स्टील इन द स्टेज ऑफ लर्निंग. सो मुखार आनी कितें सकड म्हाका आमचे मुस्तू कलाकार आसा कोडयाळान तांकां सकड पळोवन हांवें मुखार शिकोवन बरें एक संगीतगार जाय म्हणून म्हजी आशा. ओके. एज्युकेशन. ओके, एज्युकेशनाक वेचे तर म्हाका रिसर्चर जायचें म्हणून एक आशा. पयल्यांत हांवूच देखून हांवें प्युअर सायन्स फिल्ड चूज केलां. मुखार PhD करी जाय म्हणून आशा आसा. PhD शिकोवन टू बी अ रिसर्चर. ओके, भोव बरें. आमचें जिवीत ते एक युनिवर्सिटी म्हणल्यार बरी काय, कित्याक म्हणल्यार हर एक दीस जिवितांत आमकां शिकोवंक मेळटा. कितली प्रायज जावं दी आमकां, कितली वर्सां जावं दी, हर एक दीस एक ना एक नवें आमकां शिकोवंक मेळटा. वय अशें आसतना तुज्या जिवितांत बरें जावं दी म्हूण हांव सांगूंक आशेता. आनी तुजे थोडे फोटोज आसात, सो ते फोटोज आमी डिस्प्ले करता. आनी ते तस्वीर पळयतना कितें बघता, खंय आसल्ली, खंय काडल्ली, त्या विशयान आमकां इल्लें तूं सांग. ही फोटो आमचे मुजे आनी जानसीची ग्रँड फिनाले सिंगींग जाले मागीर आमी मस्त संतोशान आसले, कित्याक आमचे परफॉर्मन्स बरें जाल्ले. सो आमी दोगांयनी एक बरें पोज दिवन ते आमचे पोस्टर तशेंच आसा ग्रँड फिनालेक. सो दॅट इज आवर ग्रँड फिनाले पिक्चर म्हूण सांगीत. ओके. हे एक्चुअली काल म्हणटात आमकां विनर्साचे नांवां सांगतात. रिसेंटली डॉन बॉस्को हॉलांत actually this is actually the grand finale, like to tell who is the winner. So they आमकां एक परफॉर्मन्स करूंक आशिल्लें. सो ते ताची फोटो हांवें सांगिल्लें पळय कोंकणी नाटक सभा बंगराळ्या वर्साचे थंय तो मुजे आनी जानसीचे डुएट सिंगींग पयण सुरू जालें. ते आमचे पयलें
डुएट सिंगींग म्हाका उडास आसा आमी जीवन सलियांचे पद म्हणले त्या आणि stage. पटल्यान पटल्यान आसता म्हजो डॅडी ओके येस दिस इज द सेमीफिनाले राउंड हे सेमीफिनाले राउंड सेम आमी जीवन सलियांचे पद सिंग केल्ले दायजी वर्ल्ड डुएट सिंगींग स्टार्साचे हांव आनी झांसी सेम आमचे परफॉर्मन्स ओके कोंकणी कोंकणी संभ्रम 2 वय हे आमचे फर्स्ट राउंड आमी ऑडिशन दिवन दायजी वर्ल्ड डुएट सिंगींग स्टार्साचे ऑडिशन दिवन आमकां पयले स्टुडियो राउंड म्हूण आशिल्लें तेगा कंटेस्टंट्स हांव एकाक सिलेक्ट करचे तशें हे आमचे पयले परफॉर्मन्स जावन आसा 18 वर्सां ते पद सिंग केल्लें हांवें आनी झांसीन हे कोंकणी संभ्रम 2 डान्सर आवडतो आमच्या ओके भोव बरें सोनाली तुजे संगीताचे पैन आयकून आमकां मस्त दादोसकाय भोगली खंडीत जावन आमच्या विक्षकांक तुजे संगीताचे पैन प्रेरण जावन दी म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरतां आनी आमच्या ह्या स्टुडियोक येवन विश्व कोंकणी हांणी आसा केल्ल्या आमगेले कला कुसुम ह्या कार्यांत तुवें पात्र घेतिल्ल्याक तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं हो अवकाश म्हाका करून दिल्ल्याक मस्त संतोष भोगलो म्हाका पयले फावटी तुमी एप्रोच करतना देखून ह्या खातीर हांव विश्व कोंकणी केंद्र आनी सर तुमकां मस्त आभारी जावन आसा देव बरें करूं सोनाली तुज्या मुखल्या पैणाकी मुखल्या जिविताकी सर्व आमी बरें मागता मोगाचो वीक्षक विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल हांणी सादर केल्लें आमगेले कला कुसुम म्युजिकल इंटरॅक्शन विथ सोनाली सुजान नोरोन्ना हे जावन आसलें आयचें कार्य असलेच संगीत क्षेत्रांत नांव वेल्ल्या विविध गावपी गावपिण्याक तुमचे मुखार हाडचे प्रयत्न विश्व कोंकणी कला केंद्र सदांच करीत आसा तितलें मात्र न्ही हेर विभागांती नांव वेल्ल्यांक तुमचे मुखार हाडन तांच्या जिविताच्या पैणा विशयांत तशेंच तांच्या सदाना विशयांत तुमकां कळोवचे प्रयत्न आमी खंडीत करता आनी येदोळ पर्यंत हें कार्य पळयल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा परत आमी मेळया तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच आसो तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं